पण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची ही एक ओल्ड पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा आणि तातूंत भितर आमी मरम्मत करता, रिपेर करता आणि टेम्पररी यूज करता फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, म्हणजे 30 वर्सां जाली तातूंतल्यान ती दीस बिल्डींग इज बीन यूज फॉर सोशल वेलफेअर ऑफीस. आनीक हातूंत भितर जे सिलींग केल्लें आसा तें डेंजरसली आसा हें आमकांय खबर आसा आनी टायम टू टायम आमी पत्रां PWDक बरयल्लीं. बट PWD मदीं मदीं तांणी कामां केल्लीं आसात. लिकेजीस जाता ती फॉल सिलिंगाचेर पडटा आनी ते रस्ट जाता आनी ते मागीर सकयल पडटा. दीस इज नॉट द फर्स्ट इन्स्टन्स, पण अशें जालें. म्हणून आमी इमिडिएटली, म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना इमिडिएटली हांवें इन्स्पेक्शन केलें. इट वॉज गूड, तेजे सकयल कोण नाशिल्लो. पण आतां परत PWDक सांगतले. इन द मीन टायम वी हॅव प्रोसेस्ड, आमी जागोय घेतिल्ले आसा आनी सोशल वेलफेअरा खातीर आमी बिल्डींग प्रिमायसीस घेतिल्ले आसा. सो इट हॅज टू बी फर्निश्ड. परत आमी PWD बरयलें की फर्निश करून जाय म्हणून. दॅट इज नॉट कम. बट नाव चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन अ डिसिजन टू आउटसोर्स इट अँड गेट इट फास्ट बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम्स. सो वी वील गेट इट डन व्हेरी सून. म्हाका दिसता की आमी एक 4-5 म्हयन्याच्या भितर नवे डिपार्टमेंटान वतले. अँड दीस बिल्डींग इट सेल्फ इज अनसेफ. ओल्ड बिल्डींग जाल्ली कारणान, लाकडी बिल्डींग जाल्ली कारणान ताका नळे वाशे अशा प्रकारान ते पुर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा. सो आमी प्रिकॉशन्स इमिडिएटली घेतले. वी हॅव इशूड डायरेक्शन्स टू PWD डिपार्टमेंट टील द डेट दे आर देर. आनी हे रिपेर केलें म्हणून कांय भायर वचचें ना. आमचे रिकॉर्ड्स बी कितें आसा जाय जाल्यार मेनटेन करपाक मेळटलें आमकां. सो आमकां ती बिल्डींग आसा पळय न्ही, ती हेरिटेज बिल्डींग आसा आनी ती मेनटेन करप हें आमचें कर्तव्य आसा. सरकार ती मेनटेनूय करतली, बट वी वील नॉट टेक रिस्क. खंय नवी पर्बरींग हावजींग बोर्डाची बिल्डींग आशिल्ली ती आमी परचेज केल्ली आसा तांचे कडल्यान. सो आमचे GAD डिपार्टमेंटान आमकां अलॉटमेंट केल्लें आसा. आतां जालें कितें की आमकां ती बिल्डींग फर्नीश करून जाय. ताका कंपार्टमेंट्स घालपाक जाय, ताका म्हणजे चेअर्स, टेबल्स सगळें करपाक जाय आनी तें काम चालू जातलें. एक आसता सोशल वेलफेअराक. आमचे कमिशनर फॉर पर्सन वीथ डिजेबिलिटी आसा ते डिपार्टमेंट थंयच आसा. सो इट इज एन्टायरली एक ब्लॉक जाल्लो आसा वीच इज सोशल वेलफेअर, पर्सन वीथ डिजेबिलिटी अँड कमिशनर फॉर पर्सन वीथ डिजेबिलिटी. आमच्यो स्किम्स बी आसा त्यो चड डिजेबिलिटी सेक्टरान आसा. सो ऑल दी बिल्डिंग्स इट इज विदीन द सेम बिल्डींग. ऑल दी प्रिमायसीस आर विदीन द सेम बिल्डींग. सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट चडशा जाणांक लागता. म्हणजे सिनियर सिटीजन आसतले किंवा आनी कोण आसतले, पर्सन वीथ डिसेबिलिटी म्हणटा तुमी, तांकां केन्ना केन्ना लागता. तांच्यो स्किमी आसता. ती फिजेबल आसा तितली? तुमी न्यू प्रिमायसीस पळय ती तांकां येवपाक वॉकेबल आसा? म्हणजे तांकां आमच्या तातूंत भितर लिफ्ट आसा. यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी, वेदर डिजेबल्स कॅन एक्सेस दीस. आतां जे लोकोमोटीव डिजेबल्स असतात, म्हणजे ऑर्थोपेडिकली चॅलेंज्ड असतात, तांकां कशें आसा, आमकां सकयल आसा आनी ती पार्किंग आसा. वी वील नॉट गेट ऑन दी फ्लोर. खंयची प्रिमायसीस आसा ती आतां आसा ती बी तशी बिलकूल एक्सेसिबल ना. पूण हांगा तुका आमी रॅम्प करून आनीक ताका लिफ्ट दवरून वी वील सी टू दॅट इट इज एक्सेसिबल.